फाटली 40 वर्सां जाली मांद्रेच्या मदलो माज वाठारांतल्या रॉकी डिकुना हांकां वाट ना। रमाकांत खलप आमदार आसलो तेन्नाच्यान रॉकी वाट जाय म्हूण मागणी करता, पूण आयज वट्ट 40 वर्सां जाली ताका वाट कांय मेळ्ळी ना। आमदार तशेंच मंत्र्यांक लेगीत हाडून दाखयलें खरें, पूण कांयच फायदो जालो ना। पायवाटेचो प्रश्न आजून पासून सुटावो जाल्लो ना। पावस पडलो काय उदक साचून रावता। राती कडेन जाल्यार घरांतल्यान भायर सरप कुस्तार, कित्याक सगळ्या कडेन सोरोप भोंवतात। आयकात तांचें म्हणणें। 40 वर्सां आदीं हे सगळे रहिवासी हांगा आसा ते सदांच ह्याच पावसाळ्यांत ह्याच पावसान 3 म्हयने तांकां त्रास जाता। हो विशय हो जो मुद्दो जो आसा हो आमी भाटकाराक पासून सांगलेलो। भाटकारान खूब प्रयत्न केलो, पंचायतीन प्रयत्न केला, सगळ्यांनी प्रयत्न केला, पूण कांय येसकाव जावंक ना। त्या पासत आमी ही मागणी फुडें काडल्या की कितें तरी जालें पुरो मातशें। आता ल्हानाचो वोट जालो हो इकडे ह्या उदकांतल्यान अजून पर्यंत रमाकांत खलप निवडून येतालो तेन्ना पासून आमी ताका रमाकांत खलपाक पासून आमी ह्या उदकांतल्यान हाडलो येलो। अजून पर्यंत ह्या उदकाची सोय जायना आनी वाटेची सोय जायना। तेन्ना आमची देवाची मुर्ती येता, एक 8 दीस भोंवता इकडे आनी पोत्ती हेच वाटेन येता आनी हेच वाटेन वयता। तेन्ना आतां ते मुर्तेक पासून घेवन भोंवपाक हांगा वाट ना। ते उदकाची वाट आनी मनशाची वाट सगळी बंद जाल्ली आसा। तेन्ना पंचायती पासून आमी उपकार मागले आनी वाट आमची आमकां दी म्हणून सांगता।